लौकीक किती घडले राज्य कार्यकारिणी भितर, वॉट आर द मेन पॉइंट्स आणि मूड कसो आशिल्लो? प्रमोद, स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मिटिंग आता सोंपल्या, त्याची आता एक प्रेस कॉन्फरन्स थोड्याच वेळान जातले. म्हणजे ऑफिशियल स्टेटमेंट आमकां जे तेंच्यांनी दिले की पार्टी भितरले संघटनात्मक हेचेर तेंच्यो खुबश्यो चर्चा जाल्यो. फुडें तेंच्यांनी प्रमोद सावंताच्या गव्हर्मेंटाक बरे तरेन पॅन्डेमीक मॅनेज केले, बरे तरेन सायक्लोन येयल्लो तो मॅनेज केलो म्हणून तेंच्यांनी एप्रिशिएट केलो. तेजे उपरांत जो ते म्हणटा की एक खोटो प्रचार सरकारा विरोधात जाता तो तेंच्यांनी कंडेम केलो आणि तेंच्यांनी फुल विश्वास प्रमोद सावंताच्या लिडरशीप सकयल चलता गव्हर्मेंटा भितर दाखयल्लो. म्हणजे रेझोल्युशन अशें आसलें तेंचे. तेजी डिटेल प्रेस कॉन्फरन्स प्रमोद थोड्या वेळान जातली. आज सांग्यावयलो विशय चल्लेलो म्हणून आमकां आमदारूय भायर मेळ्ळे खुबशे उलोवपाक. सो तेंची आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेरूय आमी तेजेर तेंचे कडल्यान कमेंट्स घेतले. मागीर सांग्यावयले पयलीं सांगता की सांग्याचो बीजेपीचो सुभाष फळदेसाय जे आमदार आसले पयलीं, ते उत्सूक आहा. दुसरे वटेच्यान सावित्री कवळेकरांनी इच्छा व्यक्त केल्या की सांग्यावयली परिस्थिती जाली, आमकां परत आयज सालिगांवचे दिलीप पर्वळेकार मेळ्ळे. तेणी सांगला की लास्ट टायम आपल्याक कॉन्स्पिरसी कडून उडयलो. कोणी कॉन्स्पिरसी केली ते सांगपाक ते तयार नासले. ते पार्टी भितर आसले काय भायरसून जाल्यार ती कॉन्स्पिरसी करून आपल्याक उडयलो आणि हे फावट सालिगांव बीजेपी आपुणूच जिखतलो म्हणून तेणी सांगला. म्हणजे पार्सेकारान परत एकदां इच्छा व्यक्त केली, आपूण सिरियस कंटेंडंट आहा आणि आपूण सिरियसली पार्टी कन्वे केला की आपल्या कॉन्टेस्ट करपाची इच्छा आसा म्हणून. दुसरे प्रमोद आमकां मेळ्ळे ते WRD मिनिस्टर हांगसर टायमार मेळ्ळे. WRDचो विशय वेगळो आसलो की आमची स्टोरी जी ब्रेक केली की म्हादयच्या पॅनलाचेर, म्हादयचे जे मेन पॅनल आहा जे सगळे इन्स्पेक्शन बी सगळ्यो गजाली पळयता, तितून 9तले 7 जाण कर्नाटका नेटिव्स हे ऑफिसर आहा जे गोंय सरकारान काम करता. तेजेर तांकां विचारलें आमी. तेणी सांगलें तेजेर विचार चल्ला आणि अशें तांकां एक्सपिरियन्स आहा, म्हादयचो एक्सपिरियन्स आहा अशे ऑफिसर सोदून आनी तेंचे डावट घेवपाक जायना अशे प्रकारचे टीम ते करपाक सोदता. ती कॉन्स्टिट्यूट जातली म्हणटा प्रोसेस चालू आहा म्हटला. आणि ते रोखडेच टीम ती म्हादयचे पॅनल रिकॉन्स्टिट्यूट जावपाचे तेणी संकेत दिल्या. प्रमोद, आनी कितें आसा अपडेट्स लौकीक? सरकाराच्या पावंड्यार टीम म्हादयची रिकॉन्स्टिट्यूट जाता बरी आहा. तुमी स्टोरी ब्रेक केल्ली, ताजे उपरांत ह्यो सगळ्यो घडामोडी घडल्यात. एक जो प्रश्न आहा बीजेपी भितर ती एक तिकीट आनी कितलेशेच दावेदार, इम्पोर्टेड दावेदार, ओरिजिनल दावेदार, ह्या विशयाचेर चर्चा जाली काय कितें? हांगासर मेनली अशें जालें की स्टेट एक्झिक्युटिव्हा मेन मनशाकूच तांकां उलोवपाक मेळटा. चडशे मंत्र्यांक आपले पॉयंट मांडपाक मेळ्ळे. सिटी रवी ऑनलायन एड जाल्ले. सीएमाक एंडाक म्हटल्यार सीएमान कंक्लूड केले. मागीर सतीश दोंडजा तेंचे ब्रिफींग जालें तांकां. पण डिटेलान अशें हे जे इश्यू टिकेटीचे जे विशय आहा वा 2 टिकेटीचे हे डायरेक्टली डिस्कस जाल्ले आमकां आयकोंक येवना अजून तरी. म्हणजे भितरले इनपूट तितले मेळना. पण एका हितून दोग जाण हे आसा आनी तेजो प्रॉब्लेम जावपाक तो आमकां मिटिंगेंतल्यान असो दिसो, म्हणजे भितरल्यान काय तशें आयको येवना की तेजेर कितें अशें चर्चा जाल्या म्हणून. हांगासर फक्त संघटनेचेर आनी सरकाराची जी टिका जाता ती कशी हँडल करप ह्या सगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. पण दोनूय वटेचे म्हणजे अशें आमी पळयलें की सगळे लोक जे एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन येता, म्हणजे सावर्डेचे दीपक पावसकार, विनय, गणेश गांवकार हे आसले, मांद्रेचे सोपटे पार्सेकार हेवूय प्रेझेंट. म्हणजे सगळे कडले सगळे जे इत्सूक आहा ते आमकां ह्या एक्झिक्युटिव्हान प्रेझेंट दिसले. तेंचे सगळ्यांचे प्रेझेन्स हांगासर आसले. दुसरे पळोवन 2 क्वेश्चन म्हटल्यार लास्ट टायम रमेश तवडकरान स्टेटमेंट जे केल्ले आपले बीजेपीचे आमदार इजिदोरा विरुद्ध, तेवूय आमकां इजिदोर मेळ्ळे. तेणी आपणी एप्रिशिएट करता जे एलिगेशन्स आपल्याचेर केल्या तवडकरान, आणि आपणी कितें केलां ते लोक रिझल्टांतल्यान दाखयतले. म्हणजे असल्या प्रकारचे स्टेटमेंट आमकां बीजेपींतल्या 2 लिडरां कडल्यान कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर येवपाक लागले. थँक्स अ लॉट लौकीक.